नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। मायनिंग कंपन्यांनी पगार नाशिल्ल्या कामगारांची खण खात्यान मागली वळेरी। कंपन्याक 7 दिसांची मुजत, मात सेसाचे हजारभर कामगारांक पगार दितलो कोण? सरकार काय सेसा? मुरगांवच्या लोकांक 15 दीस जाले ना उदक, लोक चाळवले। दाबोळेच्या आमदाराचो पीडब्ल्यूडी मंत्र्याचेर फोग, 70 उदकाचे आत्रे पयऱ्यान आपलिपा। काणकोणा माते मळार बस परतली, ड्रायव्हर धरून 17 जखमी, 14 जाणांक घाले हॉस्पिसियोत। फातोड्डेचे पॅरिश चर्चीचे भुरगे वताले आगोंदा पिकनिकेक। पुणे पोलिसांनी 3 घरफोड्यांचो लायलो तपास, खाप्या चोराक धरलो। पुण्याक कुडचड्यार सांग्यार फोडिल्ली घरां, कर्नाटकांतले घरफोड्यांनी हात, 9 लाखांचे चोरयेचे भांगर जप्त। कंत्राटावयले कामगारांक नियमित कर्मचाऱ्यां भशेन पगार, कामगार कायदे, म्हारगायेचेर नियंत्रण, रोजगार जाय म्हूण कामगार दिसा शेकड्यांनी कामगार देंवले रस्त्यार। आणि कुंकळे अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्त, पयले दिस जिखले सिग्नल्स प्रशिक्षण केंद्र आणि हरियाणा आयडीसी। खबरो विस्तारान। मायनिंग कंपन्यांनी पगार मेळूंक नाशिल्ल्या कामगारांची खण खात्यान मायनिंग लिझी कडच्यान वळेरी मागल्या। कंपन्यांक कामगारांची माहिती दिवंक 7 दिसांची मुजतय दिल्या। जाल्यार दुसरे वटेन सेजान कामगार कपातीचे फिकरेक लागप ना म्हणून थारायला। सेजान जानेरांत हजारभर कामगारांक ले ऑफ नोटीसी काडिल्ल्यो। सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक मायनिंग स्थगिती फाटी घेय मेरेन कामगारांक अर्दो पगार आनी डीए दिवंक सांगला। सेसा म्हणटा सरकाराचे मायनिंग धोरण थारसर ले ऑफाची प्रक्रिया फुडें व्हरचें ना। खण खात्यान सगळ्या लीजवाल्यांक तांचे कडेन मायनिंग बंदी उपरांत आतां मेरेन पगार दिवंक नाशिल्ल्या कामगारांच्या नांवांची वळेरी मागल्या। हे कामगारांच्या नावाचे लिस्ट लीज मालकांक फुडल्या 7 दिसां भितर दिवंक सांगला। मायनिंग केशीन सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या अंतरीम आदेशान गोंय सरकाराक ह्या कामगारांचो 50% पगार आनी डीएनएस अलाउन्स दिवंक सांगला। इतले मजगतीं सेजा स्टेरलायट कंपनीन 1017 कामगारांक जानेरान काडिल्ले ले ऑफ नोटीसिंग प्रक्रिया फुडें व्हरपाचें ना म्हूण थारायला। गोंय सरकार मायनिंग धोरण तयार करीसर कंपनी ही ले ऑफाची प्रक्रिया फुडें व्हरची ना। कामगार रोलाचेरूच आसतले। आतां ह्या सेजाच्या कामगारांक सरकारा कडच्यान 50% पगार मेळटलो काय सेजा कंपनीच्या रोलाचेर आशिल्ल्यान कंपनी तांकां पुराय पगार दितली हें मात अजून स्पश्ट ना। आयटकाचो कामगार फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेकान सेजान ले ऑफा विशीं घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाक येवकार दिलो। मात अर्दो पगार आनी डीए दिवपा खातीर मायनिंग कामगारांची वळेरी करतना गोंय सरकारान मायनिंग कंपन्या कडच्यान तांच्या कामगारांच्या नांवा बरोबर मायनिंगात बाकी कडेन कामाक आशिल्ल्या कामगारांची म्हायती घेवची म्हूण क्रिस्तोफरान मागला। सो यो ले ऑफ जाचे नोटीस तेणी दिली आनी तांकां परमिशन मेळना म्हणून हायकोर्टान गेले, बोथ दिल्ली हायकोर्ट आनी त्याच बरोबर बॉम्बे बेंच ऑफ द हायकोर्ट इन हांगा पणजे आहा ती। आनी आतां ते म्हणटा कामगारांक मे दिवसाचे शुभेच्छा दितना की ते फाटी घेता। आमी म्हणटात फाटी घेता जाल्यार चड बरें, आनी केस येवपाच्या 1 ऑक्टोबर हे सगळे विचार करून मॅनेजमेंटान डिसिजन घेतलां तें करेक्ट आसा, बरें आसा। आमकां ह्या सरकाराक विचारपाचें आसा, गोंयच्या सरकाराक तुमी कितें नवे नवे कितें पॉलिसी काडटात? तुमची ऑलरेडी मायनिंग पॉलिसी आहा 2013, ती पॉलिसी सारकी इम्प्लिमेंट करा न्ही। लगभग 60,000 वयर कामगार आहा जे कामगारांच्या नोकरेची बळी जाला। सो ह्या सगळ्या लोकांक 50% पगार मेळ्ळा अशें करपाक जाय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। मुरगांवच्या लोकांक फाटले 15 दीस जाले उदक येना, लोक चाळवल्यात। दाबोळेचो आमदार माविन म्हणटा पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्यो फक्त तोंडाच्यो फटाश्यो। विधानसभेत दिल्यात त्यो जापो सगल्यो पोक्यो। सुदीनान एकतर मुरगांवच्या उदका पुरवणीचो प्रस्न जाग्यार घालचो, नाजाल्यार पीडब्ल्यूडी सोडची।
उदक आत्र्या पयऱ्यान वता म्हणून 70 वाठारांतल्यानय लोकांच्यो कागाळी येवंक लागल्या. आले मरे त्यांचे साधले सांग आम्ही अशी तडपडून मरपाची कितके दीस झाले आता 15 आवडो झालो. हो 15 आवडो झालो. काल एक बालदी मेळ्ळी, आज 2 बालदी मेळ्ळे. कितें करपाचें रे आमी, कितें करपाचें सांग बघया. आनी टँकर हाडटा ड्रम भरता. मिटिंगेक सांगलें गेले ते इलेक्शनाक सांगलें मेच्या म्हयन्याक आपण सारकें तुमकां उदीक मेवतलें म्हणून, पूण आजून 2 वर्सां जालीं आजून उदीक कोणाक मेवना. लोक कितले त्रास काडटा. आनी ही टांकी बांदल्या ती कोणाक लागून, एक लोकांक लागून बांदलेली टांकी आजून ती उपेग करिना. जाल्यार हांव मागता बेगीनचे बेगीन टांकी उदार करची आनी लोकांक उदीक पावयचें. पाणी काय येना. सकाळी वचून कंप्लेंट केल्यार म्हणटा सांजचे उदक येतालें. सांजचे पासून येना उदक. वोटाच्या इलेक्शन टायमार आमच्या दारार येता उदक ना आमकां कोण विचारपाक येना. घाणीचें उदक आतां आमी पिवपाचें वास येता हे उदकाक. मुरगांव तालुक्यात उदकाची जी समस्या निर्माण जाल्या ताका भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार जापसालदार आसा अशी खर टिका दाबोळीचो आमदार माविन गुदिनोन केल्या. भौशीक बांदकाम खात्याचे वेवस्थापन सामकें इबाडलां अशें माविनाचें म्हणणें आसा. हांव आतां स्पेसिफिकली मुरमुगांव तालुकाचे येता. खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा तितून उदक जाय तशें 24/7 येता. रॉ वॉटर पायपलायन रेडी जाता म्हूण तेणें घोशणा केल्ली बिफोर एप्रील. आतां एप्रील काबार जावन मे स्टार्ट जाला. सो केन्ना तो हें प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक रावता लोकांचे. लोकां इतले अक्षरशे हाल जाता. ओल्ड पायपलायन आमी उस्तिला आनी कित्याक पायपलायन ती इतली जुनी आसा आनी उदोच वचना आसलें. लोकां 12 दीस उदक नासलें थिंगा. पळय आमचो सरपंच आसा लक्ष्मण कवलेकर बोगमाडेचो, तो सांगता बोगमाडे गेले 3-4 दीस सारकें उदक येना म्हूण. 2 वरां उदक येता. सो हो मंत्री करता कितें, सुदीन ढवळीकर करता कितें. PWD जायना, दुसऱ्या कडेन कोणाक कडेन तें खातें दी, वॉटर प्रॉब्लेम तरी सॉल्व कर. बेश्टेच उलयलें म्हूण जायना. इतल्या मजगतीं 70 तालुक्यांतूय उदकाचो प्रश्न दिसान दीस गंभीर जायत चल्ला. 4 एप्रिलाक जाल्ल्या वादळाक लागून ही परिस्थिती निर्माण जाल्या अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. मोडून पडिल्ले खांबे नव्यान घालपा खातीर वीज पुरवण परतून बंद करची पडटा. ताका लागून उदका पुरवणीचेर परिणाम जाता. पावसाच्या दिसांनी वीज पुरवण सारकी आसची म्हूण जायतीं कामां गिमात करतात. त्या खातीरूय लायट बंद करची पडटा. ह्या सगळ्या गजालींचो उदका पुरवणीचेर परिणाम जाता अशें उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी म्हणटात. दिवचल आनी 70 तालुक्यांतल्या धरणांतलें उदक कमी जायत चल्लां. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आनी दिनेश करपे. फातोड्डेचे पॅरिश चर्चीच्या भुरग्यांची बस काणकोणा माथेमळार परतली. भुरगे आगोंद पिकनिकेक वताले. ड्रायव्हर धरून 17 जाणांक बरोच मार लागलो. जखमी भुरग्यांक पयलीं काणकोणा PHCंत घाले. उपरांत तातूंतले 14 जाणांक हॉस्पिशियोंत व्हेले. ब्रेक फेल जाल्ल्यान वॉल्तार बस परतली अशें बसींतलो एकलो तरणाटो उलोवन दाखयता. बसींत 26 जाण आशिल्ले. इतले मजगतीं फोंड्या अपघातांत एकलो पुलीस कॉन्स्टेबल गेलो. फातोड्डेचे पॅरिश चर्चीचे तरणाटे काणकोण आगोंदा पिकनिकेक वताले. आगोंदा माथेमळ पावले तेन्ना बसीचो ब्रेक फेल जालो आनी बस वॉल्तार परतली. बसीन 26 जाण आसले. तातूंतल्या 17 जाणांक मार लागला. ड्रायव्हराकूय बरोच मार लागला. 14 जाणांक मातसो चडूच मार लागिल्ल्यान तांकां मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत घाले. तातूंत ल्हान भुरगीं आसात. बाकीच्यांक काणकोणच्या PHCन उपचार करून धाडले. कितें जालें बस कशी पडली. बस येता न्हू हय स्पीड आनी तेजे दिसता म्हाका ब्रेक फेल जालें म्हणून. ब्रेक फेल ते बस येता फूल टायम जाली ना. टोटल कितले जाण आसले बसीन तुमी. 26 जाले. माथेमळ वाठारांत आत्र्या पयऱ्यान एक्सिडंट जातात म्हूण थंयचे लोक सांगतात. त्या वाठारांतल्यान यो वच करतल्या गाडयांक सिग्नल्स सारक्यो लायिल्ल्यो नात. मागणी कितें आसा आमची लोकांची ह्या टर्न आसा न्हू, ह्या टर्नाचेर येता आनी कितें जाता सायनबोर्ड आसल्यार मातशें बऱ्या पडटा. मुखार टर्न आसा म्हूण कळटा न्हू. आमची लोकांची मागणी हिंगाची फलकारांची हेचेर गव्हर्मेंटान एक सायनबोर्ड घालचो. कळटा डायरेक्ट आमची यू दिश्टी पडटा. यू दिश्टी पडटा. हय तो व्यू डिस्पॉट भायर कोण येता न्हू त्या व्यूवाचेर जाता लक्ष वयता. टर्न कळना म्हणजे थिंग सायनबोर्ड घातलो जाल्यार लोकांक मातशें टर्न कळटलो. आनी सांगपाचें म्हळ्यार लोकांची नजर दर्याचेर पडटा. हांगच्यान दर्या दिसता. दर्या पडटा हांगा यू टर्न एकदम हें जाल्या नंतर हें जाता. हांगा मेन म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार सरकारान हांगा प्रोटेक्शना खातीर कितें तरी रिपोर्ट करपाक जाय. एक्सिडेंटाची हांगा एक मालिका चालू आसा. गेले कितलेशे वर्सां हांगा लग्नाची एक बस पडल्या पयलीं. तेजे पयलीं टेम्पो परतून पडल्या. तेजे नंतर मिनी बस पडल्या. कितलीशीं वाहनां हांगा मार घाता पूण सुदैवान हांगा अजून कोणाचीच हानी जाली ना. इतले मजगतीं फोंड्या KTC बस स्टँडा लागसार जाल्ल्या अपघातांत पुलीस कॉन्स्टेबल जयेश तळावणेकाराक आगताक मरण आयलें. तो GEC कॉलेजी वटेन वतालो.
ताचो मोटरसायकलीवेलो ताबो गेलो आनी मोटरसायकल व्हरून रस्त्या कुशीकच्या झुडपांनी घाली. 23 वर्साचो जयेश पार्शे पेडणेचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुळेंच्या पुलिसांनी 3 घरफोड्यांचो तपास लायलो. बुधवारा रातीं एकल्या खाप्या चोराक धरून ताचे कडच्यान सुमार 9 लाखांचे चोरयेचें भांगर जप्त केला. फाटले 3-4 दीस जाले दक्षिण गोंयांत चोरांनी एकार एक घर फोडून धुमाकूळ घाला. सांग्यार कुळें वाठारांत जाल्ले चोरयांनी मोठ्या प्रमाणात भांगर फारायल्लें. कुळें, कुडचड्यार आनी सांग्यार ताणें घर फोडल्यांत म्हूण पुलिसांक कबुली दिल्या. ताचे साथीदाराक पुलीस सोदतात. उत्तर गोंयची SP सांगता ते कोतान ताणें कर्नाटकांतूय असलीं कर्मां केल्यांत. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.